घाम आपलो गाळयता किंवा आपलो टायम दिता पक्षा खातीर तांकां ह्या पक्षान रिस्पेक्ट ना. आनीक जेन्ना म्हाजे खुबशे वेल विशर्स तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की ज्या घरान जर तुका रिस्पेक्ट ना त्या घरान रावन काय अर्थ ना. आनीक जे आमचे नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर भारताचे आनी गोंयचे मुख्यमंत्री आमचे श्री प्रमोद सावंत यांचे कार्य पळोवन आनी हेंची वाटचाल पळोवन लोकां खातीर आपल्या गोंया खातीर देशा खातीर हांव इन्फ्लुएन्स जालो. आनी म्हाकाय दिसलें की ह्या घडयेक ह्या पक्षान जो सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांक लोकांक मना पासून जो रिस्पेक्ट करता आनी शाबासकीची थाप मारता त्या पक्षान गेले जाल्यार म्हाका तो रिस्पेक्ट मेळटलो. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार म्हाजी कसलीच कितें म्हणटा ती एक्सपेक्टेशनची अट ना. हांवें जेन्ना आमचे ह्या डायनेमीक जो अध्यक्ष आसा काणावडे तांकां सुद्दां फर्स्ट टायम जे मेळ्ळो तांकां सुद्दां सांगलें की म्हाजी कसलीच अट ना, एक्सपेक्टेशन ना. फक्त जर हांवें पक्षा खातीर बरें काम केलें, कार्य केलें तें हांव करतो, तुमची शाबासकीची थाप ती म्हाका जाय. आनी ह्या बद्दल तेंच्यांनी म्हाका आश्वस्त केलें की तुजी मान सन्मान ह्या पक्षान दवरलो वयतलो. सो खूब हांव कितें म्हणटा पॉझिटीव फिलींग जाली म्हणून हांवें निर्णय घेतलो त्या पक्षान. तुमच्या फॅमिलीचे म्हाका दिसता खूब हिस्ट्री आसा काँग्रेसीन, सो अचानक हे डिसिजन अचानक जावंक ना. खूब दीस जाले. आतां तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार लास्ट 2 इलेक्शन हांव तिकीट क्लेम करतालो. 2 वर्सां पयलीं इलेक्शन जालें, रिझल्ट आसतना तिकीट नाकारलें. सो तिकीट दिना तर हांव पक्ष सोडटा. हांव 2 वर्सां पयलीं सोडपाचो, 19 सोडपाचो, 17 सोडपाचो. पूण हें कारण ना. म्हाका कितें म्हणटात ते 2 वर्सां सचिन परब जितो आसा काय मेलो हेची दखल तेंच्यांनी घेवन रिस्पेक्ट म्हाका ते घरान म्हाका दिसना रावप अशें. सो खूब इट वॉज नॉट इजी डिसिजन. ज्या आयुष्य जे तुमकां सांगता म्हटल्यार ल्हानपणान स्टिकर जे भुरग्यांक स्टिकर जे हे आसता काँग्रेस पक्षाचे स्टिकर हांव पडटलो त्या स्टिकर म्हणजे म्हाका त्याच तातूंतल्यान हांव वाडलेलो. सो इट वॉज नॉट इजी डिसिजन. पूण म्हाजें घुसमट जातालें, एक सफोकेशन जातालें, तातूंतल्यान हांव भायर सरलो. फ्युचरान कितें तुमचे हे आसा इलेक्शना खातीर बी तशें कितें? हांवें सांगलें तांकां ते सगळें सांगलें की आय विल नेवर क्लेम फॉर टिकीट. समजा हांव काँग्रेस पक्षान उरलोलो हांव टिकीट क्लेम करचो ना आनी ते टिकीट क्लेम करचो ना. नशिबान जर आसा घडटलें, ना जाल्यार घडचें ना. सो पूण जसो हांव पक्षा खातीर मन धन तन दिवन वापरतलो तसोच भारतीय जनता पक्षा खातीर हांव वापरतलो. तिची संघटना कशी मजबूत जातली आनी म्हाज्या माध्यमांतल्यान जे नासलेले पक्षान लोक पक्षान येवपाक प्रवृत्त जाले, इन्फ्लुएन्स जाले, त्या हेचेर हांव उद्देशान काम करता. तुम्ही मांद्रे आणि त्या भागात चड फोकस करता कारण पार्सेकर हे केले ऑल ओव्हर तुम्ही नॉर्थ गोवा आणि स्पेशल मांद्रे कशे पळयता? आमी स्पेशल अशें पळयत ना, सगळे आमी एकाच भशेन पळयतात. आमी सगळ्यात गोंयभर पळयतात, सगळ्या गोंयभर मेळटात. तरी निवडणुकीत प्रत्येकाचो एक मागचो पडटा सपोर्ट तो आमी मागता. हांवें म्हाज्या आई वडिलांचो आशिर्वाद घेतला. प्लस जे म्हाजे वांगडी आसा, म्हाजे फ्रेंड आसा, वेल विशर आसा, तेंचो सगळ्यांचो आशिर्वाद शुभेच्छा घेवन हांव फुडें सरलेलो आसा. आयज हांवें कोणाकूच सांगूंक ना यो म्हणून. हांव अशें काम करतलो तुमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान ते येवन म्हाका सांगता आमी येता.